जावपाक शकता. हे नीज गोंयकार लोक जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा आनी तेंच्यांनी दातान धरलेले सोडूंक ना. कितें तेंचो एकूच डिमांड आहा, तेंचो गांव नश्ट करूं नाका, जे तळें जे उदकाचें साधन कितें तें नश्ट करूं नाका म्हणून. पयरूच आमच्या आमदारान, मुरगांवच्या आमदारान मुर्मुगांवान उदीक येयना म्हणून हो इशू रेज केला. आनी हे उदीक कित्याक येयना तर सांकवाळे, कुट्टाळे, दाबोले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात म्हणून. ह्या मेगा प्रोजेक्ट्सां खातीर जी फुडें मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा न्हू, कितें वास्को हांकां उदक मेळना. आनी हो प्रमोद सावंताचो सरकार, हो विश्वजीत राणे, हो तुमकां आयज खंय तरी सरकार गन पॉयंटाचेर ह्या मेगा प्रोजेक्ट्सां करता, जातीचेर हिंदुत्वाचेर राजकारण करता आनी हिंदूंक फोंडान घालता आयज सरकार. सो येता ते विधानसभेक 27 तुमी ह्या सरकाराक खंय तरी घरान न्हिदोवपाचो टायम येयल्लो आहा. नाल्यार आयज गोंयकार आमी सोंपतले, आयज गोंयकार आमी भिकेक लागतले, आयज बहुजन समाज आमचो भिकेक लागतलो. आयज तेंच्यांनी सगळ्या समाजात, सगळ्या घटकाक, सगळे वेवसाय, सगळे जमिनी आमचे सोंपयल्या. सो आयज गोंयकार खंय तरी जागे जावंक जाय, गोंयकार खंय तरी मोटिवेट जावंक जाय आनी गोंयकारांनी खंय तरी विचार करूंक जाय. आनी फुडल्या 27 ह्या भाजपाक जे जाती धर्माचेर राजकारण करता हांकां घरा बसूंक जाय. थँक्यू. भायले दिशाभूल करपाक टॅक्सी घरांचें नांव काडलें, तांकां बिजनेस दिताले अशें दिसता. कितें म्हटलें आता विषय कसो आहा, सरकार लोकांक सदांच दुडपेक घालता. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येयला तेन्ना सांगलें सरकारान की जे विलेज टॅक्सी घेवंक मेळटली. आता युनिटी मॉलाच्या वक्तारूच सेम स्टेटमेंट करता. बट सरकार खंय तरी आज एग्रिगेटर प्रमोट करता. सरकार आज खंय तरी कॅब एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबीक प्रमोट करता आनी टॅक्सीकारां लोकांच्या दोळ्यान दुडफेक करता. सरकाराची जी दुडफेक आहा ती सरकारान आयज बंद करपाची आहा. नाल्यार आयज आमचे गोमंतकीय लोक, नीज गोंयकार लोक तुमच्या दोळ्यान दुडफेक करपाक फाटीं फुडें भोंवचे ना. आमी पयले जे केसीस जाता तेन्ना लोक जिखता तेन्ना सरकार अपिलाक वयता, बरोबर फुडले कोर्टान आता लोकांचेच पयसो युजार करता. तुमकां दिसता गव्हर्मेंट केन्ना एक फावटी आता तेन्ना तेणी एक्सेप्ट करपाचें आनी एक्चुअली 100% गव्हर्मेंटान एक्चुअली एक्सेप्ट करपाक जाय. एक्चुअली गव्हर्मेंटान ज्यो लोकांक नाका त्यो गोष्टी फाटींच काडपाच्यो. आता युनिटी मॉल सपोज चिंबलकारांक नाका जाल्यार सरकारान इत्याना करपाची न्हू, लोकांक आयज आमच्या रस्त्यार हाडपाचें न्हू, रस्त्यार बसोवपाचें न्हू. जे बहुजन समाजाचे लोक आहात तांकां तुमी रस्त्यार काडटात, रस्त्यार बसयतात ते सारकें न्हू. हे तुमकां खंय तरी घुसतले, तुमकां खंय तरी भोगचें पडटलें. सो सरकाराक अजूनय सांगता टायम सांगना तुम्ही हो युनिटी मॉलाचो आणि प्रशस्त स्तंभाचो जो प्रोटेस्ट जे तुमचो आहा ते तुम्ही फाटी काढात आणि लोकांना तुम्ही न्याय दियात. सकाळी आम्ही हुकुमशाहीची एक झलक पळयली. जॅमर हिंगा घातलेले आणि मिडियाक इवन ब्लॅकआउट केलेले. आम्ही आता आमच्या जाणट्यांनी म्हाका तरी उड आसा, आमच्या आजे बी सांगताले हांगा खंय तरी पोर्तुगीज राज्य करून गेले म्हणून आनी केल्लो. ही खंय तरी राजवट आयज सोंपोवंक जाय तेन्नाच खंय तरी गोंयकार आनी बहुजन समाज सक्षम उरतलो. थँक्यू. हांगा हे बसल्यात उदकाक फकत उदक आता दीस काडटा, जेवण ना, काय ना, वताक दीसभर आसा. सो हेच्या बद्दल तुका कितें म्हणपाचें आसा? हे कित्याक बसल्या? हे कितें सरकारा कडल्यान पयशे मागतात, जमीन मागतात, कसली संपत्ती मागतात. हे बसल्या फक्त आपलें पर्यावरण वाचोवपाक. एक तळें जें आसा जें तांच्या काळजाच्या इतलें लागीं आसा आनी हो प्रोजेक्ट जो सरकारान थंय इतलो हट्ट करून हाडपाचो डिसिजन घेतला, तो डिसिजन कित्या खातीर घेतला? तांच्या बऱ्या खातीर. तांकां कांयच मेळपाचें ना, वयल्यान तांचें पर्यावरण नश्ट जावपाचें आसा. द एंटायर रिजन फॉर टेकिंग दीस डिसिजन ऑफ युनिटी मॉल इज फॉर पर्सनल प्रॉफीट. तशें सगळे ह्या आंदोलनाच्या लिडरांनी सांगलां, तशेंच म्हाका खुबशे स्थानीक लोकांनी सांगलां. त्या जाग्यार खंय व्हडली प्रॉपर्टी आसा आनी त्या व्हडली प्रॉपर्टी पर्यंत रस्तो अजून पर्यंत ना आनी हो प्रोजेक्ट येतकच खंय पर्यंत रस्तो येवन ती आपल्याक प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक मेळटली म्हणून एका आमदाराचें खंय षडयंत्र. सो ह्या पर्सनल प्रॉफिटा खातीर पर्यावरण नश्ट करपाचें, स्थानीक लोकांच्या पोटार खोट भरपाची आनी लोकांची अशी दशा करून उडोवपाची. सो आज म्हाका दिसता सरकारान स्पेशली CM प्रमोद सावंतान चिंतूंक जाय. ताजें आतां 1 वर्स उरलां फक्त 1 वर्स उरलां.
2027 भारतीय जनता पार्टी परत येवपाची ना. 1 वर्स ताणें चिंतूंक जाय की बाबा आपूण कितें कितें बरें करूंक शकता, नाजाल्यार लोक ताका श्राप दिवन धांवांक शकता. तर तुका दिसता ह्या मंत्र्या भितर हो इगो आसा कसो? इगोनी इट इज ग्रीड. इगोनी हो ग्रीड आसा. तांकां तांच्या बँकेन 2000 खंयच्या बँकेन न्हय, स्विस बँकेन आसतले 2000 कोटी सुद्दां असले तांकां पुरो ना ते, तांचे पोट भरना. हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. इट इज अ मेंटल इलनेस जाल्लें आसा. हांव म्हणना की कोणें पयशे करचे न्ही, तुका 2000 ते 4000 कोटी करूंक जाय, कर रे बाबा, धंदो करून कर. मुकेश अंबानी करता, अडानी करता, रतन टाटा करतालो काय बरो. कितले हजारांनी कोटाची ताणें एक व्हडली कॉर्पोरेशन तयार केलें, पूण केन्नाच ताणें लोकांचें पर्यावरण नश्ट करूंक ना. ताणें केन्नाच कसले लोकांचे हाल केले ना. तो ह्या सरकाराच्या माध्यमांच्यान आपलो पयसो करप इट इज अ सीन. आनी ह्या म्हणजे हो एक सामको एक श्राप मेळपाचो असो एक कुकर्म, आनी हो तांकां श्राप मेळपाचोच आसा. आज परत एकदां हांव सीएमाक अपील करता की तुमी हे जे 2 प्रोजेक्ट हांगा इतल्या फोर्सान हट्टान हाडपाचो डिसिजन घेतला, तो आज डिसिजन फाटल्यान घेवचो. फक्त लोकूच मागना. काल कोर्टान सुद्दां तांकां तापट मारलो. सारकें काय ना. कोर्ट हॅज completely quashed all the permissions and licenses given to this project. As far as law is concerned, this project is over. So why is CM fighting so hard for this project? कोणाचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक करता ते. आमी परत एकदा अपील करता, कोर्टाचे आयक, लोकांचे आयक, कितें तरी आज बरें डिसिजन घे. फाल्यां गोंय अस्मिताय दीस, आमकां ही अस्मिताय दीस मनोवपाक एक कितें तरी संदी दी. थँक्यू. तुमकां तरी काय हें घेवपा जायना, तुमकां तरी हें डिसिजन घेवपा जायना. तुमी कितें जाय आमकां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान देखून तुमगेलें रिक्वेस्ट केलें जाल्यार तुमकां रिमूव करपाक कितें जालां. जाल्यार पंचायतीन आनी हें आतां सगळ्या व्हिडिओन तेजें एक्शन घेवपा जाय. डिस्ट्रिक्टीन रिमूव करूंक जाय ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते करपाची. रोहन कावंटे म्हणटा आंबोड 1000 जॉब दितलो. अरे 1000 जॉब दितलो, खुंयच्या लोकांक दितलो, कितको जालो. बरें तुवें थिंगा लोकांक जॉब दिले, तूं सॅलरी कितें दितलो? 10,000, 12,000, 15,000 हें तुवें सांगिलां. आतां ते 10-12,000 लोक अफेलीत जातलो. तें तरी मॉल येयलें जाल्यार थिंगा नाशाडी जातली. 1000 तूं लोकांक काम दितलो, 9,000 थिंगा लोक फापर जातलो. आतां तेंका उदक मेळचो ना. ते गार्बेज जायते आड मारले, पावर सप्लाय सारको ना. हें कोण चिंतता? असो हेका लागून आमी एक गोंयकार म्हणून आज आमी हिंगा हे लोकांक सपोर्ट दिवपा येयलो आहाय. आतां मेन म्हळ्यार आज उदक आज जाणाय ते लोकांक 1 or 2 or देखून उदक सारकें मेळना. पूण हे आपल्या फायद्या मी मॉल हाडीत आहाय हें सारकें न्हू. असो हे न्ही चिंतूंक जाय बाबा. हे 24 वरां उदक सारकी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय तशेंच हे गार्बेजीची सुविधा तशेंच पार्किंग आनी हे ट्रॅफिक बीन तांकां मॅनेज जावं पुसान आमी हे मेगा मॉलां तांकां प्रोजेक्ट हे हाडपाचें बंद करूंक जाय गव्हर्मेंट हे सरकारान. सो ही म्हजी मागणी आहा, विनंती आहा गव्हर्मेंटा लागीं. थँक्यू डगली बाय.
देव बरें. हेजेर हांव सांगूंक सोदतां जें कितें जालां तें गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. जे युनिटी मॉल आनी जो प्रशासन स्तंभ हे 17 मजली बिल्डींग हाडपाचें इंटेन्शन तुमकां गोंयकारांक सगळ्यांकूच खबर आसा. थंय जे BJPचे जे हेड ऑफीस जाता ते हेड ऑफीस जाल्ले कारणान तांकां जे दिल्ली सावन येतले लुंगी घालून येतले पळय लोक तांकां दाखोवपाचें आसा हांगा आमचे युनिटी मॉल आसा आनी दुसरो प्रशासन स्तंभ आसा म्हणजे 17 मजली बिल्डींग आसा ही तांकां थंय हाडून दाखोवपाची आसा. आनी तांगेलो जो कितें आसत पळय ते जे गोंयकाराचो फेणी जावं गोंयकाराचो कितें आसता कल्चर ते मॉलान हाडून तांकां दाखोवपाचो आसा. ताचे बदलाक कांयच ना म्हणून हे दिल्ली साकून विमानान येतले तांचे जे ऑफीस आसा ऑफिसान सगळे स्ट्रॅटेजी लायतले आनी मॉलान आनी युनिटी स्तंभान वचून डान्स करतले इतले ते इंटेन्शन आसा. हे गोंयकार तितले पिशे ना. सो रिपोर्टरांनी हेजे नोंद घेवची हे मॉल कित्याक जाय आनी युनिटी मॉल कित्याक जाय आनी प्रशासन स्तंभ कित्याक जाय तो. आनी एक सांगू विसरलो रोहन गांवटेनी म्हणलो आहा ते तयार लेखाचे कांय इफेक्ट जावपाचो ना म्हणून. बट आमी सांगताय आमी ते कडेन आमच्या चड चिंतलो आसतले बट आमी सांगताय तिंगा तो इफेक्ट जातलोच. कित्याक जे भाशेन कुर्ता तुमकां पयल्यान तो कुर्ता प्रोजेक्ट केल्लो तितूंतल्यान सगळें तें उदक झरी फुटतली ते भाशेन हालें हिंगाय जातलें तें कॉम्प्युटायज जातलें आनी तें थोड्याचें उदक तयार लेखाचें उदक तें कमी जातलें आनी लोकांक फाल्यां त्रास जातले. हें हांव रोहन गांवटेक डायरेक्ट सांगूंक सोदिता. हां जाल्यार तेणें हेजेर बरी करून स्टडी करची. थँक्यू. हाल में कुछ डाला है. याच्याबद्दल बऱ्या लोकांक खबर ना हे त्या युनिटी मॉला बद्दल लोकांक दिसता कितें तें बरें पूण म्हाका दिसता तें बरें न्हू पूण तुमची कितें मत ती लोकांक सांगची. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट खुशा आसा तो हें करता इंडिया ते जे सांगता आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो प्रोजेक्ट त्या मॉलच्या नांवान प्रत्येक स्टेटीन युनिटी मॉल म्हणून हें करपाचो. त्या स्टेटीनी जे ट्रायबल बी हे जे आसा तेंचे स्टॉल कशे आसता तशें घालपाचें. तेंचो जो पळय डिस्ट्रीक्ट प्रोडक्ट जो आसा तो डिस्प्ले करता हे जर आसा अशें हें आसा तें आमकां ज्यो वस्तू आमच्या हँडिक्राफ्टान मेळटा त्याच बरोबर तांचें म्हणणें कशें आसा बाकीच्या स्टेटीचे जे आसा ते हाचे कडेन मेळटा अशें तेंचें तेच्या खातीर जागा कित्याक कित्याक आमी ज्या जाग्यार युनिटी मॉल हाडटा त्या जाग्यार शिमला म्हणटा शिमल्याचें डेफिनेशन कितें सिंगल ताजें वेट वॉल्यूम वेलो जावंक चिंबो वॉल्यूम
शस्त्र जे आसा उगत जे आसा ते खास करून कित्या खातीर जावं कित्याक बसले जावं वचत एकच खातीर सगळे धर्माचे चार कितें सगळे कशें आसा ते सगळे घरे आसा ते खंय आसा ते अशे फ्लॅट असे तळे आसा चेअरमॅन आसा BMCचो रायडर मेजरमेंट बी करून दिवचे काल तुम्ही सीएमान कितें सांगलें खातीर जी फुडें मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा न्हू कितें वास्को हांकां उदक मेळना आनी हो प्रमोद सावंताचो सरकार हो विश्वजीत राणे हो मोविन गुदिनो कितें हे सगळ्यांक हे हांकां मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक जाय स्वताच्या फायद्या खातीर कितें प्रॅक्टिकली सारकें दिसता की उदीक कित्याक मेळना तें रिजन पायप फुटला हें फुटला तें फुटला हें रिजन न्हू रिजन उदक शॉर्टेज आहा उदक पावना नॉनसन्स प्रोजेक्ट हाडून हजार फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट हाडून घातल्यात कुट्टाळे हजार फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट हाडून घातले आनी आतां भुतानीचो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता हेच लोकां भशेन सांकवाळाचो लोक झगडटा हेच लोकां चिंबलातल्या लोकां भशेन सांकवाळाचो लोक झगडटा ते डोंगराचेर प्रोजेक्ट नाका म्हणून 750 फ्लॅटांचे विथ स्विमींग पूल कितें आमकां पिवपाक उदीक ना आनी स्विमींग पुलाचे प्रोजेक्ट जाय हांकां सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम प्रमोद सावंत एक पावल मातशें अशें फाटीं घेत न्हू काय वायट जावचें ना पळय आयक म्हाजें एक पावल फाटीं घे आनी तेंचो डिमांड एक्सेप्ट कर कितें आनी हें बंद कर रस्त्यार कितलो तेंप जाली ती आसा आयज तूं जाणीव करून घेयना जाणटी आहा भितून सिनियर सिटीजन आसा आनी सिनियर सिटीजनांक जो सरकार न्याय दिवंक शकना ते तुमकां थंय बसपाची तुमची लायकीच न्हू थंय बसपाची देवा थंयसरले तुमी कितें हे फाटीं सरचे ना ते कशेंच फाटीं सरचे ना कित्याक पयर पंचायती कडेन कितें जालां तें तुमी पळयलां आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा हे जे प्रोजेक्ट येतात न्हू हे कोणाच्या फायद्या खातीर सादें हॉस्पिटल दिवंक जायना मरे तुमकां कितें सरकार चलयतले फकाणां करून सोडलें तुमी कितें आयज सीएमाचे खंयचेच डिपार्टमेंट सारकें चलना ते मायनिंग जावं एड्युकेशनाचें सांगता काल एक चेडूं मेला 19 वर्साचें फास दिवन मेला कित्याक मेला तेका पेपर आन्सर करूंक दिवचें ना म्हणून स्कुलान खंय फाशी दिली त्या भुरग्यान एड्युकेशन कितें हे सीएमाक लागता कितें रे सो सीएम म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं मरे खुशीन रिजायन जावपाक जाय जे दिसा 25 लोक जळोन मेले न्हू आनी फातर्फेची ट्रेजेडी जाली न्हू त्याच दिसा तूं सकयल जावपाक जाय आसलो पूण तूं ना तूं निर्दय तुका आनीक लोक मेल्लेले जाय आनीक लोकांक फोंडान घातलेले जाय तूं आयज जो बसला थंयसर तो कोल लॉबीक सपोर्ट करून बसला कसिनो लॉबीक सपोर्ट करून बसला बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करून बसला हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करून बसला आनी गोंयकारांक काबार करूंक उठला कोण सुखी आहा रे टॅक्सी कार सुखी ना बस कार सुखी ना ट्रक कार सुखी ना जो सामान्य लोक रस्त्यार सुद्दां धंदो करता न्हू तो लोक सुखी ना कोणा खातीर ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसी खातीर आयज तुमी अक्षरशः गोंयाकडून मायग्रंटांक दिल्लेले आसा आनी मायग्रंट आमकां गोंयकारांक धमकी दिता आनी तुमी तेंची मजा पळयताय सरकारान बसले ते देव बरें करूं शंकर आयज आमी एक हुकुमशाहीचो एक झलक पयली जे सगळे लायव्ह आसलेले आयज लायव्ह कोत्ताले तर तेजे लायव्ह डिस्टर्ब करपाक तेणी जॅमर हाडून घाले तर हे फुडें हे हुकुमशाहीच्या हितून वयता दिशेन वयता कशें गोंया हांव सादी आनी सिंपल भाशेन सांगता तुमकां ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर केला ह्या सरकाराक लोक कोळसो ब्रीथ करून कॅन्सरान मेले सुद्दां जाल्यार फरक पडना हेंच्या नेग्लिजन्सा खातीर हेंच्या चुकीं खातीर आक्षिणेतान सुद्दां लोक मेलो जाल्यार हांकां फरक पडना इल्लिगल
पब अँड रेस्टॉरंटांनी जळोन सुद्दां मेलो जाल्यार फरक पडना, तरी ते उमेदीन इलेक्शनां करतले, बरी बरी भाशणां दितले कितें, आनी लोकांक मागीर ते स्किमींचे लॉलीपॉप दितले. तांकां हे सरकार ही लोकांनी जाणीव करून घेवपाक जाय. आयज सगळे गोंयकार तुमी पळयतात आनी तुमकां दिसता हें चुकीचें घडलां म्हणून, जाल्यार देवानंद कित्याक रे, देवानंद कित्याक? परिस्थिती खूब वायट जावपाची आहा. देव धर्म करून देश चलचो ना. कितें देव धर्म करूंकूच जावो, तेच्या बरोबर राजकारणूय बरें करूंक जाय. बुरशें राजकारण करूं नाका. आयज लोक बुरशें राजकारण करूंक उठले. कितें आयज तुमी जागे जावपाची गरज आसा, नाल्यार हे डेमोक्रेसी काबार करतले. ही डिक्टेटरशीप मरे, डिक्टेटरशीप. पळया तुमी एक सामान्य गोंयकार आयज रस्त्यार बसला. बायलां हे म्हणटात कितें सांग, आमी उदरगत केली म्हणून, जाल्यार बायलां रस्त्यार कित्याक देवली रे? उदरगत केली जाल्यार बायलां रस्त्यार कित्याक देवली? कितें तुमचो मरे आमकां पयसो हाडको नाका. आमकां जे पयलींचे माणकुले गोंय आसलेले न्हू, तेच गोंयान मरे बरे भशेन स्वास घेवपाक मेळ्ळ्या पुरो. आमचे दोंगर आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमची रानां आमकां जाय. हेंच सांबाळून दवरा, आमची जनवरां झाडां पेडां हेंच सांबाळून दवरा. इतकेच आमी तुमचे कडेन मागता. आनी कांय पळय, खंयच्याच गोंयकारांचें आंदोलन आयज मेरेन जें केलां न्हू, आपल्या स्वार्था खातीर कुणीच आंदोलन करूंक ना. कुणीच स्वार्था खातीर जर बसल्यात न्हू, जाल्यार ह्या असेंब्लीन बसलेले राजकारणी स्वार्था खातीर बसल्यात. कितें गोंयकार स्वार्था खातीर ना. गोंयकार पर्यावरण वाचोवपाच्या खातीर आहा, आपली झाडां पेडां न्हंय बाई वाचोवपाच्या खातीर आहा. आनी आयज हे काबार जाता म्हणून लोक रस्त्यार देवला. म्हाज्या हिसपान आयज सरकारान जो बसलेलो आहा लोकप्रतिनिधी, हो आमचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, बाबा तुज्या पांयां पडटा. आनी मरे गोंयचे घट्टाण निसांठाण करूं नाका. तूं देव पांयां पडटा, तूं देव सगळ्या लोकांचो. तुमचो सगळ्यांचो डिमांड आहा आमगे प्रमोद सावंत देवोंक जावो म्हणून. आयक प्रमोद सावंत, आयक तूं देवोंक जावो. आयक हे कितें असेंब्ली बिसेंब्ली नाका, बंद करा सध्या. ही आमची असेंब्ली आहे, हांगा अटेंड करा. ही असेंब्ली गोंयकारांची. आमकां जे कितें जाय न्हू तें मागता. हांगा कोण दशावतरी नाटक करूंक येवंक ना. दशावतरी नाटक तुमी करतात थंयसर. कितें जे आयज एक पात्र थंय उबें रावता आनी नाचे करता एक्टिंग केलेल्या भशेन. कितें रे, काल जेन्ना तो आमदार मांद्रेचो उलयता की बाबा हॉस्पिटल जाय, हॉस्पिटल तो अशें हॉस्पिटल मागता कोण सांजचे पेडा कडेन बसून भाशणां करिनात, 2-4 जाणटे बसतात तशें हॉस्पिटल मागता. फकाणां करून सोडल्या मरे तुमी सगळ्या मंत्र्यांनी, फकाणां करून सोडल्यात. तुमची थंय लोकांचो डिमांड आसा, तुमी त्या सरकारांसून रिजायन जावपाक जाय. आनी प्रमोद सावंत आयक, फकाणां करूं नाका. हो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर. उलोवपाक लोकांक पाशेंच ना आनी आमकांय पाशेंच ना. लोक काम धंदो सोडून बाबडी ती भाजी बिजी विकतात ते लोक हे सगळे पोटा पाणी दिसाक 400-500 रुपया घरा कडेन व्हरून संवसार करतात ते लोक आयज रस्त्यार देवले. आनी जर सपोज तुका त्या लोकांची दया माया ना न्हू, कितें रे तुका हे फुडें भोगचें पडटलें मागीर. बायगिणी देवाचे बाबा फकाणां करूं नाका. तो जो बसला थंयसर न्हू आनी तो बोडगेश्वर तेच्या जात्रेच्या टायमार, बोडगेश्वराच्या जात्रेच्या टायमार तूं हांकां हांगा बसयले. परिणाम भोगचो पडटलो, सगळ्यांक परिणाम भोगचो पडटलो. देव बरें करूं. तरोज तुमी येयले सापोटाक आनी तुमी पळयलें सकाळींच्यान कितें जालां पळय तें, तर तुमचें रिएक्शन कितें? रिएक्शन एज सिंपल एज दॅट. हे सगळे लोक जमा जाल्या नंतर सरकार खऱ्या अर्थान भियेला. आतां कित्याक भियेला तो सांगता. वो युनिटी मॉल कोणाक जाय खबर आसा? नरेंद्र मोदीक जाय. आनी फाल्यां जर तो कॅन्सल केलो न्हू, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री उरतलो. आनी आमकांय जाय की बाबा हो मॉलूय नाका तुगेलो, हाजो अर्थ तुगेलो प्रायम मिनिस्टर नाका आमकां. आनी तो मॉल परत नाका. कित्याक चिमलान खबर आसा? कारण आमगेलो सीएमूय नाका आमकां. वच तुमी सगळ्या घरा वता. कारण कित्याक खबर आहा बाबा, कोर्टाची ऑर्डर आयल्या नंतर आमकां सगळ्यांक कळूंक आयलें की हे सरकार जे परमिशनां घेताले ते इलिगली घेताले. आनी हांच्यांनी जितली परमिशनां घेतल्या पळय युनिटी मॉला संदर्भात ती सगळी इलिगल आशिल्ली. आतां एक व्यक्ती आसा संपूर्ण गोंयभर तांकां पंचायत लेवलाक दवरला आनी तो म्हळ्यार कोण? सेक्रेटरी. हो जो कोण एनिमल आसा पळय, एनिमल प्लांट ताका म्हणटा पळय, ताचें नांव जावन आसा पंचायत सेक्रेटरी. ह्या नालायकांक पयलीं घरा धाडाप. कारण पंचायत लेवलाक जितले राजकारण जाता, गडूळ राजकारण, पेड्यार राजकारण, लोकांक चेपवपाचें, लोकांक मारपाचें आनी नाका जाल्ल्यो बुद्धी सरपंचांक जे कोण दिता पळय ते हे सेक्रेटरी. ह्या सगळ्या सेक्रेटरींचेर केसी घाल आनी भितर उडया. आनी म्हाका दिसता प्रमोद सावंताक जशें शंकरान म्हळां तशें टायम इज कम
भारतीय जनता पार्टी आणि तागेलो सीएम हॅज टू गो होम. दॅट्स इट. नाका बाबा पाया पडटा तुजी आनी गरजूच ना आमकां. धन्यवाद. तो जॉब जॅमराच्या भशेन तो तेजे भशेन तेजे हितून कितें उलयता तूं ते जॅमर हाडले पळय. जॅमर हाडले पळय तातूंत प्रमोद सावंताक कळ्ळें की चिमलचे लोक आनी बायलां तांगेल्या मनगटांत ताकद कितली आसा ती पळय ती ताका थंय बसून फील जाली. कारण हे लोक जे जमा जाल्या पळय ते टीव्हीचेर मरे संपूर्ण देशभर आनी संपूर्ण गोंयांत केबल टीव्हीचेर पळयताले. ते ताका नाकाशिल्ले. कारण कित्याक खबर आहा हांगा लोक जमा जाल्या पळय ते नॉर्थ गोवान आनीक फुडें जमा जातले, सावथ गोवान आनी खंय जमा जातले हो ताका फियर आशिल्लो. म्हणून ताणें सगळे मिडियांचे ऑनलायन जे आशिल्ले पळय तांकां जॅमर हाडून बंद करचें पडलें ताका. हाचो अर्थ स्पश्ट आसा प्रमोद सावंताचें सरकार बरें प्रशासन दिवपाक फेल जालें. धन्यवाद. तो ना आनीक एक क्वेश्चन आहा. आमी टायगर रिझर्वाच्या टायमार पयलें जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली गव्हर्मेंटाक तेन्ना विश्वजीत राणे काडला आनी सुप्रीम कोर्टान तेणें हें केलें अपील मारलें. मागीर सुप्रीम कोर्टान कितें येयलें तें खबर आहा आमकां. तर आतांय जालां कितें जीटीडीसीक ऑलरेडी तेणी सांगलां ते कॉश केले पूण जीटीडीसी आयकोंक येयलां की ते आतां अपिलाक वयतले म्हणून. म्हणजे कोणाचो पयसो हें करता. आतां पळय बाबा आमी सगळे पब्लीक झगडटा की आमकां हें नाका म्हणून. सगळे चिमलकार आनी संपूर्ण गोंयचे लोक एकी कडेन आयल्या. तरी पूण सरकार आमच्या फावरान जे डिसिजन आयला त्या डिसिजनाच्या विरुद्ध आमच्या विरुद्ध तो कोर्टान वता आनी पयशेय आमचे मोडटा. म्हणजे हे नालायकान कितें करचें आतां. आमी हांकां कितें जाणा मरे घरा धाडपाक जाय. बेस्ट उपाय कितें खबर आहा आमचे सगळ्यांचे जर पयशे वांटयतलो न्ही जाल्यार प्रमोद सावंत हॅज टू गो होम. ताणें आनीक आमदार बिमदार जावपाचो ना आनी सगळ्यां कडेन मागता हाका तुका सुद्दां वोट मारूं नाका. हाणें फक्त लोकांचे पाडूच घाला. धन्यवाद. तर आतांच एक्टिविस्ट शंकर कोलजी तशेंच एक्टिविस्ट तनोज आडवलकर ते येयले तांकां मेळवले हांगा लोकांक आनी तेणी जे इन्सिडेंट जाला कंडेम केलें कोण परतून हांव सांगूंक सोदता की सिट्युएशन भंयाक ना कांय डेडलॉक हांवें ताचेर हे तिडकी येता त्यो वयल्यावर येयले पोटांतल्यान येता. जेन्ना आपल्या भुरग्याचें फ्युचर जेन्ना अंधारान येता पळय तेन्ना बायलां भायर सरतात आनी जेन्ना बायलां भायर सरता तेन्ना खंयचें एज्युकेशन यशस्वी जाल्या शिवाय जायना. ह्यो भुरगां भायर सरल्या तांकां काबार करपाक. थँक्यू बाबा. त्या युनिटी मॉला बद्दल जो लोकांचा विरोध आसा हेचेर तुका कितें म्हणपाचें आसा. कित्याक आजून काय ह्या मिनिस्टरांचे हाय ना आनी नाय ना हेच्या बद्दल 2 उतरां सांग. ऑलरेडी उलयल्ले आसात आनी राजदीपान ते भशेन म्हणलेलें आहा पळय परिस्थिती अशी हाडनाकात की ह्या बायलांक तुमकां घरांतल्यान भायर काडून मार पडपाची. ही बायलां ऑलरेडी रेडी आहात तांकां तुमी पाशे सकाळच्यान उपाशी हांगासर आनी इतली परिस्थिती पळयनाका की तांचो पेशंट स्ट्रेस करिनाका. रोहन खंवटेकार हांव परत सांगूंक सोदता आनी सीएम प्रमोद सावंताक परत सांगूंक सोदता हे लोकांचो ह्या बायलांचो तुमी पाशये स्ट्रेस करनाका. बायलां कितेंय करपाक रेडी आसा तीच पुरो. दादल्यांची गरजूच ना. तुमकां दोगांय दादल्यांक न्हू ही बायलां दाखोवपाक रेडी आहा कितें दाखोवपाक जाय. थँक्यू बाबा. तुम्ही पहिल्या सकाळच्यान जे चिंबलवासी सगळे हांगासर रस्त्यार बसलेले आसा आपली मागणी धरून
हॉटेल म्हणा बिर्याणी भेटता तुमका बीजेपी वयता कित्याक लागून मुठार वचून सुरण जाता कसो येता कित्याक लागून मुठार वचून सुरण जाता कित्याक लागून मोला बांधता डोंगरार आमच्या मोला बांधता दिल्लीकरांक बांधून सोडला कित्याक लागून मोला आमची डोंगरार बांधता कित्याक लागून गोय आमचे काबार केले कित्याक लागून गोय आमचे काबार केले कित्याक लागून गोय आमचे काबार केले कित्याक लागून या तोराक लागून गोय आमचे काबार केले कित्याक लागून
कितें उलय तुजे हे आमच्या एनवायरमेंटाचेर उलय जाल्यार आमच्या गोंयाचेर उलय केन्ना तरी उलयतो हांव उलयलो हांव तो पूण हांव उलय म्हाका एकूच उलयलो म्हाका हो तू सांग तू तर येला किती खातीर लोंबल्यार सांगसो तू हांव मरे केन्नाच्यान आसा तू हांव येयला आमच्या युनिटी मॉलाक ऑपोज करपाक हांव तितून आसा म्हणजे हांव हे काळाचो गोंयकार आनी आमच्या चिंबोलकाराच्या हेजेर येयला आनी आमच्या चिंबोलकारांक वाल दिता सगळ्या जाणांक की ते येयला म्हणून आनी आजून पर्यंत आसता सकाळी आजून बाय उपाशी आमी आहा पडार आजून आमी आहा नासून आनी हे दिता आनी हे सांगता आमकां तो युनिटी मॉल नाका म्हाज्या वचून हे म्हाका जाय युनिटी मॉल नाका आमकां आनी दोसर आमी पळय तुका तें सांगता आमी कांडा चुन्ना कितें खाताले पळय त्या वदो उलयलो तोच आमकां भायंकर आसा आमी दवरताले ती कांडा चुन्ना सुद्दां आनी आमी कोण दवरलो ती सर आमी हाडटाले कित्याक आमकां खबर आसली बायकीन काडून आमकां पावता म्हणून आनी असोच आमकां फुडें आमकां पावल्या पुरो कळ्ळें आनी हेचे मरे कोणाचे पळय हे आमचे हाडूंक सोदतालो तेचे मोठेर पावल्या पुरो बायकीन काड हें तुका येयलेलो आहा आयज हांव केन्नाच उलोवंक ना आजूच पण लायफान उलोवंक ना हें हांव फर्स्ट टायम उलयतां म्हाज्या लायफान हांव फर्स्ट टायम उलयतां कित्याक मरे हें मनाक दुखला म्हणून उलयतां हें सांगता आनी आमचें मरे मन एक बरें आमी शांततायेचें आसता केन्नाच आमी मरे दुसऱ्यान दुखोवंक ना लायफान केन्नाच दुखोवंक ना आजून पर्यंत दुखोवचें ना जेन्ना आमचे शेपडे पाव जालो ना तेन्ना आमी दुखयतले आनी आमचे कडेन हिम्मत आहा आमी दुखोवंक शकता म्हणून सांगता तुमकां आमकां दुखय नाका केन्नाच हय म्हणटा आमकां ते युनिटी मॉल तुमचें नाका आनी तेची गरज आमकां ना ते आमकां तुमी मॉलां हाडला पळय हाडून उडया ती हाया तुमी कितें करा म्हणजे आमकां नाका तेसो आमकां चिमलान आमकां तें नाका आमच्या चिमलान नाका ही घाण आमकां चिमलान नाका तुका डायरेक्ट सांगता आनी तुमकां तें सांगता पळय चुकोवंक ना चुकोवंक कितें जाता आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका आयज परत येता येयला युनिटीचेर वयर आमच्या फ्लॅटाचेर बिल्डींग येयले म्हणटा तुमी हे येयले म्हणटा तुमच्यानी हे येता मरे हे आमचे बीजेपीचे ऑफिस आसा मरे त्या बीजेपीच्या ऑफिसाक आमी ओपोज करूंक ना आमी कितें ओपोज करतले बीजेपीच्या ऑफिसान आमकां गरजूच ना पूण तरी तुमी हाडले आमी ताका ओपोज केला करूंक ना आमी आतां युनिटी मॉल तुमी आमचे व्हडलो हाडटा आतां आमचे तोयाक वयचे ना आमचे तोय मरे ते मेन म्हणटा ते तोयाक आमच्या वाचूंक जाय म्हणून आमी हिंगा उबे आहा आजून आमचे सगळे जाण उबे आहा आनी हे आमच्या चिंबलकारांक वालोर आमच्या तोयाक वाचूंक जाय मरे वाचोवंकूच जाय हे आमच्या चिंबलकारांकूच चिंबलकार वाचून आनी कोणूच वचूंक शकना पयलीं म्हणटा ते आमचे बायलांक वालोर जी बायलां फुडें सरला पळय तो पर्यंत बायलां फुडें सरला आमकां कोणूच कांय करूं शकना कळ्ळें तुका सीएमान रोहन गावडे सांगूंक येता युनिटी मॉल हाडून तुमी पळय आमच्या गांवकारांक बरें करूंक सोदता पयलीं म्हणटा ती जब्बर म्हणटली घाण आहा पळय कचरो ती पयलीं आनी ती जब्बर म्हणटली घाण पळय आहा पळय सगळी आमची शेतां पाड घालला आमची शेतां आहा थिंगा हय आनी आमची सोय बीन आहा पळय सगळी घाण ती वेस्ट थिंगा वयता आनी ते शंकर पळय कोण आहा तो लापाणी आहा पळय तेकाय दवडीक सांगूंक सोदता अशें बरेपण आमकां गोंयकारां कोणा मातशें बरेपण वाग कळ्ळें मरे
तर आमी कितें करपाचें आहा पळय आमी कितें करपाक आमच्या बायलां उबे सरत न्हू तूं पळय उलयना ते प्रश्न काडना तुमकां पूण हे आतां चिमलकार पळय उठले पळय पयरू ते वालोराचे उठले कित्याक लागोन तूं हेजेर उडोवन तुका खबरूच ना बाबा इंडियन मॉल कितें तो पूण तशें आमचे चिमलकार उठले हय मरे सारकें मरे तेच म्हणटा आमच्या भावनाचेर हाव नाका कित्याक जाण मरे आमी सगळे जाण एकूच आहा चिमलकार आनी आयज पर्यंत सगळे मरे बायलांक न्हू हेका सगळे आमी वालोयतात आख्खे आमचे लोक आमच्या हाजेर आहा आनी आमच्या हेजेर आहा आनी एक सांगूंक सोदता सरपंचाक रिक्वेस्ट करता पळय तुवें सांगलेलें आमच्या वांगडा आहा म्हणून कम्युनिटी आहा पळय त्या लोकांच्या बरोबर आहा म्हणून आयज मेरेन गेला हा तूं म्हाजो मावशो म्हणून सुद्दां हे रिपोर्टाच्या फुडें लॉस दिसता आमच्या गांवच्या आनी लोकांच्या बरोबर आहात ना ह्या तुका सॅल्यूट करता आमी यो आत्तां यो चूक मार ह्या तूं सारको आमचो सरपंच गोंयकार तूं तिंका एका मायग्रंटाक घेवन तिंका सरपंच जातलो खुर्ची सांबाळ येता तो आनी कितें आहा मेन म्हणटा कितें म्हणजे लोकांच्या बरोबर राव उलोवपाचें खूब आहा चड उलोवपाचें तुका इतकें रिक्वेस्ट करता मातसो यो आनी लोकांच्या बरोबर राव थँक्यू हांव त्या गौरीक आम्हाला सांगूंक सोदता मेजॉरिटी ना ते कॉलवताक सांगूंक सोदता डायरेक्ट हे कॉलवत जाला पळय म्हणजे हेका फक्त लामाण्याचो मोग आहा आणि काय नाही का हेका फक्त लामाण्याचो मोग हेका चिंगला बिंगला काय नाही का देवडान मी हुंय बंद करपाचे हेका हुंय घेवपाचे ना चिंगला एका गवडे वाटेर एंट्री नात लामाण्याचो घागरो घाल आणि जप्रमाणे आणि सरपंच डायरेक्ट सांगता तेन्ना वय नाहलो आमी दोगूय बरे फ्रेंड आहले पाय दिसता कित्याक जेन्ना वायट जाता तेन्ना ते फुडें सरोंक जाय निवडून तुका कित्याक कित्याक हाडला तुका निवडून लोकांचें बरें करपा खातीर जर तूं लोकांच्या वांगडा ना जाल्यार आमी तुज्या वांगडा केन्नाच काही लोक वगैरे असताना आणि हे पळयलें रडटा हेक लागून न्ही कितें मी युनिटी मॉल थंय हाडटात म्हण हे पळयन एक काळीज म्हाजी इतले हाल्ला ही युनिटी पळयन आमची गोंयकाराची हे चिंबलकाराची युनिटी पळयन म्हाका काळीज इतले भरला हांव घरासान आयला हांगा इतली तांची इतली भितर उर्बा आसा इतली ताकद आसा की तांकां तुमच्यान कशेंच उडोवपाना आनी आमी गोंयकार तांचे बरोबर लास्ट पर्यंत आसतले आमी थंय हांगा तुका प्रोटेस्टा टायमार आशिल्ले आमी हांगा आसात आनी जो वेळ पर्यंत हो सीएम प्रमोद सावंत आनी खवटो जो वेळ पर्यंत हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट कॅन्सल करना तुमकां आमी सुशेग घेवपाक दिवची ना आमी सुशेग तुमकां घेवपाक दिवची ना तुमी आमच्या छातेचेर पांय दवरलो ऑलरेडी आमी तुमची तकली मडेन वतले तुमकां आमी कशेंच ओगी रावची ना तुम्ही आमच्या भावाक आमच्या चिंबलकाराक तुम्ही आज 19 दीस जाले उपाशी दवरला तुमकां काळीच ना मुरे तुमकां काळीच नाशिल्लो गव्हर्नमेंट तुमकां हेजे फुडें दारा येत जाल्यार कसले हार घालतले ते चिंबलकार आनी गोंयकार सांगतले अरे अक्कल धरात रे तुमकां ज्या लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरलो तांचो तुमी विश्वासघात करतात आणि या आमच्या आदिवासी समाजाचो लीडर कोण तवडकर तो एक मिनिस्टर आज खंय आज खंय आसा तो आणि कित्याक ना तो आपल्या खुर्चेक मेंगमान बसला अरे कितें म्हणपाचें कळना तोंडा उतरां येतात मागीर म्हणटले हे करतले कळना तुका कारण तुमचे कडेन पावर आसा तशें भिनाता बी कारण आमी विभाचे रगत न्ही आनी विभाचे रगत जाल्यार आज
हांगा येनाशिल्ले आमी सुशेगाद आमी आमच्या धंद्याक वेग मान बसपाचे आमी हांगा उपाशी रावन दिसभर उपाशी रावन आमी हांगा हांकां सपोर्टाक येनाशिल्ले तुमकां लज दिसपा जाय ज्या गोंयकाराच्या खातीर तुमी इलेक्शन करतात जे गोंयकाराचें राजकारण करतात आनी आज त्या मायग्रंट आज त्या भायल्या लोकांच्या सपोर्टा खातीर तुम्ही आज गोंयकाराक तुम्ही रस्त्यार हाडला आज गोंयकाराक तुम्ही काबार केला तुम्ही म्हणटाल ते केन्नाच तुमकां माफी करपाची लायकेची ना हे चिंबलकार न्ही हे पुराय गोंयकार ह्या चिंबलकारांनी दाखयले आसा कशें एक रावपाचें कशी युनिटी दवरपाची ती आनी ही युनिटी ह्या चिंबलकारांनी एंटायर गोंयाक शिकयली आसा ह्या बायलांनी ह्या दादल्यांनी गोंयकाराक एक शिकवण दाखयली आसा हांवें एक्टिविटीज खूब केल्यात हांवें म्हजो गांव सांबाळिल्लो आसा हांवें म्हज्या गांवकाऱ्याक सगळ्याक बरोबर धरून हांव केल्लो आसा हांव म्हणटाल तो तवडकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो काणकोणचो हांव मुद्दम मेळटा त्या टायमा भितर हांव हांगा घेवन आमच्या चिंबलकार भावाक सपोर्ट करता कित्याक कारण म्हजेय काळी जडटा हांवें म्हजो गांव सांबाळपाक खूब प्रयत्न केलात म्हज्याय बरोबर म्हजे गांवचे लोक आसात सो म्हाका खबर आहा की एक गांव सांबाळपाक कितले त्रास पडटात आनी कितले पडटा आनी आज म्हत्वाचे म्हळ्यार ते 19 दीस उपाशात अरे लस धरात रे गव्हर्मेंटाक रावन त्या एसीक आमच्या टॅक्साच्या पयशाचेर एसी खाता त्या फटिंगानो तुमकां म्हणटा ते नेक्स्ट टायम इलेक्शनी तुमकां नेक्स्ट टायम म्हणटा ते कांयच मेळूं शकपा ना ते श्राप आमचे गोंयकाराचे ते श्राप घेवन जगता तुमी तुमची कितें देवाच्यान वायट दिसता फुटी उलोवपाक कळ्ळें पूण याद दवरात मी जर आयच्या दिसा भितर जर प्रोजेक्ट कॅन्सल करना जाल्यार तुमकां खूब म्हारग पडटले 101%. देव बरो करूं सॅम नायक दिले की असो बीन प्रोटेस्ट